आज आमच्या शांतताप्रिय काणकोण म्हालाक हो शब्द नाही अशे गोष्टी घडपाक लागल्यात। आज ह्या सत्तेर असलेल्या सरकारांतले लोक, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे भुरगे जे काणकोणकारां स्वप्न असली गोष्टी करपाक लागल्यात। तुम्ही आयकलें आसतलें जे अशा BJP पक्षाचे जे मंत्री, आमदार, नेते यांचे भुरगे बिहारा, UP सारख्या राज्यांक म्हणजे कोणाल्या घरां वचून कोणाल्या भुरग्याक उबान येवन रेप मर्डर करताले, तशें आज गोंयांत घडपाक लागलें। काणकोणा पावले पळय आतां, हें आतां पैंगीण पावलें। स्थानीक भारतीय जनता पार्टीच्या जो पदाधिकारी आसा महेश नायक, ह्याच्या भुरग्यान एक अशोभनीय कृत्य केल्लें आसा। आमच्या पैंगीण गांवच्या एक आमच्या भयणीचेर, एक चलयेचेर आवय बापूय घरान आसतना पळोवन तेच्या घरा वचून तेजेर अत्याचार करपाक प्रयत्न केलो, तेच्या आंगार हात घालपाक प्रयत्न केलो। त्या चेडवान तेका प्रसंगान कांय करपाक दिलें ना, तेका लागून त्या भुरग्याक तेणी मारलो, असो मारलो, जाम केलो। जाम करून आपले गाडयेर बसयलो आनी गाडयेर बसयलो आनी फॉरेस्ट रानां व्हेलो। तो तेका रानां पळोवन ते आयकून थंय पयस पयस व्हरत रावलो। तरी त्या चेडवा आयकल ना, तेजेर त्या वेळार एक कडेन फॉरेस्टा भितर व्हरून तेका रेप करपाचो प्रयत्न केलो। ते रेप करपाक म्हणजे तेका रिस्पॉन्स दिना म्हणून मर्डर करपाक प्रयत्न केलो। तितूंतल्यान ते सालवार जालें बॉबमान आनी ते भायर आयलें। मागीर अशें करून ते भायर गांवा पातळीर तेका कोणी भुरग्यान पळयतरी तेका घरांनी हाडपाक वयलो। आज हें काणकोणाक घडप हें सारकें? असले लोकांक आमी कितें करप? हे लोक रामराज हाडटले म्हणटाले, एक आमच्या भाव भयणीक, एक कोणाल्या भुरग्याक एक घरा रावपाक शकना आवय बापूय ना जाल्यार मागीर ह्या आवय बापायन जेन्ना भुरगे आपूण भायर सरतना भुरग्यांक खंय व्हरून दवरप? पणासवतीन करप, बँके व्हरून दवरप काय आनी खंय व्हरून दवरप? ह्या लोकांक लागून खंय दवरपाचें? मागीर ह्या भुरग्यांनी जे पळय एक नेते आसा पळय भारतीय जनता पार्टी व्हडले सांगतात, आदर्श सांगतात, बेटी बचाव बेटी पढाव मागतात, पर स्त्री माते समान मागतात, पण ह्यांचेच भुरगे आज खंयचे स्तरार पावले पळयात। ह्या बापायन ह्या भुरग्याक आदर्श दिवपा आसलो, संस्कार दिवपा जाय आसले। बाबा ह्या पक्षान आसा त्या पक्षाचेर हेणी तेंगे हें आसा पळय तेंगेली आयडियोलॉजी आसा ती ताका शिकोवपा जाय आसली, पण हेणी कितें शिकयला? जे बिहारा UP पळय जे मंत्री आमदारांक लिडरांक शिकयता तें शिकयला। अरे वो आज ह्या बाय चेडवाचेर हात घालता, फाल्यां आनी कोणा भुरग्याचेर हात घालता मरे। मागीर आमच्या भावाली भुरग्यांक कितें रे रस्त्यार पडलात? मागीर हेमकां ह्या न्यायान जे न्याय देवता आसा न्ही कडक शिक्षा दिवपा जाय। आज जे काणकोण घडलें आसा तें खरेंच एक वायट गजाल अशी जाला। आज काणकोण अशी जावन पडली की बिहार ज्या सायडीन जाताले त्या भशेन जावपाक लागल्यो। एक BJP गव्हर्मेंट जेन्ना प्रचारा वयतालो तेन्ना एक स्लोगन दिवन प्रचार करतालो, लोकां फुड्यान वोट मागताले, बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणून। आज तेमचेच लोक, तेमचेच मनशाचे बरे बरे लिडराचे चेडे आपल्या बापायचे फायदो घेवन, आपल्याच्या बापायची जे पोस्ट मेळटा तेजो फायदो घेवन आज लोकांच्या भुरग्यांचेर घरा वचून मारून भायर काडून तेमचेर बाबा मर्डर करपाची ट्राय केली आसा, प्लस रेप करपाची ट्राय केली। ज्यो जोनी गोश्टी ताका मेळना म्हणटरी तेणी त्या भुरग्यान ताका मान ताका जाम करपाचो ट्राय केलो। आज ही खरीच चुकीची गजाल काणकोणाक घडटा। आज हे चेडो हॉस्पिटलांत आसा, त्या हॉस्पिटलांक ताका सारको रिस्पॉन्स मेळना। टोटली ताका बाबा अशी प्रेशरायज जावन केलो आसा की ते बारीक सामान्य घरांतली मनीस म्हणून आज हे पॉलिटिशनाचे व्हडले तेमच्या पार्टीचे तेजेर प्रेशर घालून ताका केस फाटी घेवपाची ट्राय केला। पूण आज आमी सांगत वता, आज काणकोणकार सगळे लोकांक उलो मारता आमी, आज जे काणकोणाक घडलें आसा तें खरेंच टोटली रॉंग घडटा। आज हे फाल्यां आज तेजी चेडवाचेर जाल्ले उरतले, फाल्यां आमची भयणी आसाय, फाल्यां आनी कोणाची भयणी उरतली, आनी कोणाची चेडवां उरतलीं। आज हे अशें करून सकाळचे आज दीस उजाडे तर हे अशें करून त्यो काणकोणाक घडोवंक लागल्यो जाल्यार फाल्यां आमकां काणकोण आमच्या भयणीक एक ओपन रस्त्यार भोंवडावपाक वचपाक बिरादान पडटली। आज जे काणकोणाक घडटा, गुंडराज ह्या BJP राज्यांत घडपाक स्टार्ट जालें। आज दिसता हांवें एक पोस्ट घातलो, म्हाजें नांव उमेश तुपकी, हांवें एक पोस्ट घातलो, त्या पोस्टा लागून तेणी पुलिसांचे दबाव हाडून म्हाजे घरा कडेन 10 पाटी गाडी धाडल्यो। आज तेगे भुरगे कितें करतात? हो पावर यूज करता सगळ्याक, आनी त्या बापायक वचून घरा कडेन सांगता कंप्रोमायज करया म्हणून। कसलें कंप्रोमायज करप? लोकांक वेगळी करया, हें कितें करप? हें ह्या BJP राज्यांत चलता। आज
खरेंच सगळे काणकोणकारांनी एक जावपाचें आसलें. एक भुरग्याचेर असो अन्याय जाता आनी बी जे पीचे सगळे कार्यकर्ते हे येता हांगा राती 11:30 मंडळ अध्यक्ष सगळे पुलीस स्टेशनार कित्याक तेगे मंडळा हेगे चेड्यान बरी केली काय म्हण कितें धांवन येयले तुमी सगळे बी जे पीचे कार्यकर्ते. हें म्हाका खरें दूख दिसता. खरेंच आयज आमी जें काणकोणाक घडलें आसा हें आयकुपाकच इतलें सारकें भयानक दिसता. जें आयज म्हणल्यार आमी लायक टीव्हीचेर फकत आयकताले जें UP बिहार ह्या शारांनी हें घडटालें. बट हें आयज आमचें सारकें माणकुलेंशें काणकोणाक घडपाक लागलां. आयज आमचे काणकोणकार इतली अस्मितायेक लागून झगडपाक सदांच मुखार. कितेंय इशू उरून दी अस्मिताये खातीर काणकोणकार सदांच मुखार. आनी अस्मिताय आनी काणकोण हेजें सामकें लागींचें. काणकोणाक सगळ्यांच्याक व्हडली अस्मितायेचें मान आसा. सो बट आयज आमी पळयताय जेन्ना ते चलयेचेर इतलें हें जालां तेन्ना हांगा त्या चलयेक सपोर्ट करपाक खुबशे कमी लोक आसा. जेन्ना एक चलयेचेर कोणी हात घालता तेन्ना डेफिनेटली काणकोणच्या अस्मितायेचेरय हात घालता. सो काणकोणकारान जाता तितले व्हड नंबरान भायर सरपाक जाय ह्या थिंग्साचो निशेध करपाक. पुलीस स्टेशनार सांगा तेणी केस फाटल्यान घे म्हणून हांवें म्हणलें हांव घेयना फाल्यां सकाळ तुगेलेच चेडो जाल्यार तूं कितें करता आसलो. तूं कांय करूं शकना तो तेंच करता आसलो न्ही. तें सांगलें हांवें ताका थंय भाटपाड्याकी चाललें आमी कितें करपाक केस करपाची. तो म्हणलो केस करता तितल्यान एक गाडी येयली पुलिशेची. पुलिशे गाडी तर सायबा म्हणलें आमगे चेडो अशें अशें ना तुमी चाललें कोण तूं बापूय हय म्हूण सांगलें. आमगे चेडो अशें अशें ना. मागीर तो चेडो आसता म्हाका म्हण सांगलें तो ड्रग्स नाल्यार सोरो पिल्लो आसा इतलो डेंजर आसा म्हणटा येता आसतना तो म्हाजेर व्हडलो व्हडलो तापोवंक लागलो. तापोवंक जाय काय म्हणून लागलो. कोण तो महेश तुका तापोवंक जाय काय म्हणून लागलो. तूं समजा भितर उडयता म्हणून लागलो. पूण तेंची ना अशें म्हणून तेमी कितें उलोवंक जाता. एक सांग म्हाका तो जो भुरगो तुगेर भुरग्या घेवन ते गेलो न्ही तो हाजे पयलीं केन्ना तुज्या घरा कडेन आयिल्लो ना आमी घरा कडेन येयल्लो. हांवें केन्ना हांव अशें पळयलें ताका पूण हांवें ताका घरा कडेन येयल्लो पळयलो. आमी आसतना घरा कडेन नात तो. आमी ज्या टायमार ना टायडो ताका कोणी न्यूज दिवन तो घरा कडेन पावलो. अर्द वरां फरकां तो बाय चेडवा घेवन गेलो. पूण इतलो माल तेणें त्या चेडवाक केन्ना आमी चेडवा तेणें हात पोटान केन्ना हात लावना इतलो माल तेणें ताका सगळें एका हांगा तेणें काकण मारलें 5 पात पडला. आनी परत आनी ताका हांगा तेणें फापरां मारलो. मार लागलो आसतना ताका काल डिस्चार्ज तुमी कशें गेलो ताका घरा काल पेपर आसले न्ही तेजो आज सकाळीं आसले तेमी पेपर आसा म्हणल्यार पेपर तेगे हें जाता न्ही सेकेंड इयर तें. मागीर ताका न्हांवन बी हें केलें तका तेका रगत बिगत सगळें पळोवंक लागलें तें जाता. मागीर परतून आतां ताका हें केलो एडमीट केलो. आतां परत फाल्यां पेपर आसा ताका फाल्यां पेपर आसा. पूण आमकां जालें तें आनी कोणा अशें जावं नाका. ताका लागून अशी कांय गड्डर करपाची आनी आमकां न्याय दिवपाचो. तेणी काल पुलीस स्टेशनार म्हणलें तुका फाटीं घे म्हणून. ना भायर सांगलें तेणें म्हाका येवन फाटीं घेवया म्हणून. कितें जालें हय फाटीं घेवया कितें म्हणटा तें कॉम्प्रोमायज. हांवें म्हणून कॉम्प्रोमायज हांव कशें करूं शकना. आमगे तें एकटें चेडूं घरा आसलें जाल्यार आसूं बदनामी जावन आमी ताका पुस्तक म्हूण सांगलें ताका. आमकां तशें येना आमी कितेंय जाल्यार कितें करता म्हणटा तें कोणी म्हणलें पयशां बद्दल अशें म्हणलें. पूण आमी तें हें केलां 5 लाख दिला फाटीं सरतलो अशें म्हणलें. कोण फकाणान केल्लें काय आमकां कळना. आमी पयशां लागून चेडवा इकतें घेतला म्हणटा ताका. चेडवा आमी पयशे घेवन गेले आमी चेडवा लायकी ना आमची लायकी ना जल्म दिवन ताका.